सांखळे पालिकेचे मुखेली अधिकाऱ्यांनी एका नगरसेवकाक 5 लाख रुपयाची लांच दिवपाची यत्न केलो। हाका लागून मुखेल अधिकाऱ्या आड भ्रष्टाचार विरोध विभागात कागाळ नोंद जाल्या। ह्या मुखेल अधिकाऱ्यांक सरकारी सेवेंतल्यान बेगिना बेगीन निलंबित करून तांचेर फुडली कारवाई करची अशी मागणी सांखळी नगराध्यक्ष धर्मेश सलगानी हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही जे लोकांक सांगताले हेजे प्रूफ आमकां मेळ्ळे की हेजे फाटल्यान कोणाचो तरी हात आहा आमकां खंय तरी फाटी उडोवपा खातीर। आमचो आतां प्रेझेंट चीफ ऑफिसर श्रीपाद आल्लेकर तेजे काम एज अ चीफ ऑफिसर आमकां फूल टायम म्हणून दिला आनी एडिशनल चार्ज तेका मेंबर सेक्रेटरी रवींद्र भवन म्हणून चार्ज दिला तेका। 15 तारखेच्यान आमचे कावन्सिलर दामू गाडीक तो फोन करून ऑफर करीत आसा नो कॉन्फिडन्सान सायन मार तुका जाय ते दिता म्हणून। आमचे बाब दामू गाडीन ताका विचारले बाबा कितें दिता कित्याक सायन मारू आपूण तुका सांगता तो अमावंट सांग म्हणटा तो चीफ ऑफिसर सांगता ना तूं सांग म्हणून सांगलें तेणी 5 लाखाची आमकां आमचे कावन्सिलर रुलींग कावन्सिलर दामू गाडीक ऑफर दिला 5 लाख घे आनी सायट चेंज कर म्हणून नो कॉन्फिडन्सान सायन मार। तर हे चीफ ऑफिसर कोणाचे कुस्तार करता हेजे बद्दल आमी मिटींग घेतली आनी ACB थंय FIR रजिस्टर केली 20 तारखेर आनी आमी रावता खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो। सद्याक आमची मागणी इतली आसा की ताका इमिजिएट सस्पेंड करचो नाल्यार ट्रान्सफर करचो आनी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करचें की हेजे फाटल्यान कोणाचो हात आसा आनी ते पयशे खंयच्यान येता तेजे कडेन आनी खंयच्यान येयले हें सगळें जाल्या नंतरूच तुमकां लोकांक कळटलें स्पेशली सांखळेकारांक कळटलें हेजे फाटल्यान कोणाचो हात आहा आनी आमी कित्याक बोब मारता।